Remona has achieved the place in Golden Book of World Records. रेमोना एविट पेरेरा नाचपाचें साधन मुगोचनो 170 घंट्याचें तर ताका ना न्हीद ताका ना पुरासन ताका ना ककावट अशें पूर सॅक्रिफायस कर खाण जेवण सगळें सॅक्रिफायस कर मुगोचनो तें नासून आसा निरंतर जावन 170 घंट्यान फकत एका घंट्याक 5 मिनटाचो विशय घेवन अशें वेगळ्या हातीन निरंतर जावन आसून आसतना ताचे दिवशीन आमचें पयलीं आतां आराम जाता आनी ताणें केरिया साधना विशयी आमी सगळें ताका बरें मागोवंक बरें आशोवंक आज कार्मेल किरण मिडिया तर्फे हांगासर आसा. आमच्या कोंकणींत धाकले जावचे भोव अप्रूप ते जागतीक म्हणटात. बाणसो सलो संस्थो गिन्नीस धाकल्यांच्या पानार मुगोचनो पयलें धकल जाल्लो संस्थो जावन आसा. ताचे उपरांत रेमोनान हें साधन केल्लें आसा म्हणजे गोल्डन बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डान ताचें नांव दाखल केलां म्हणटा आसतना अभिमानाची गजाल. तर पयलो धाकलो माणसो बन म्हणटा आसतना आमकां आज काकताळी जावन बाब एरिक ओझारियो या एका सुबीत कार्यांत रेमोनाक बरें मागूंक आयलो. बरें मागूंक आयलां ताचें बरें जावं. कोडयाळांत गिनीस बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स तूं नांव दाखल केल्लो पयलो व्यक्ती. म्हज्या सांगात हांव एकलोच न्ही 1711 गावपी गोपण्या ओट्टू घालून 645 कोंकणी पदां निरंतर आमी म्हणून वर्ल्ड रेकॉर्ड केल्लो आनी त्या कार्याक आमी निरंतर म्हूण नांव दिल्लें. आमी चिंतून आनी कोणी मंगळुरांत वर्ल्ड रेकॉर्ड प्रयत्न करता म्हणून. रेमोनान आज वर्ल्ड रेकॉर्ड केला आमकां भारी अभिमान आनी संतोष भोगता. रेमोनाचें साधन आमी पळयलें मोगाचें खंडीत जावन तें निरंतर नासून आसा आनी नासून आसतना ताका पाठिंबो दिल्लो संस्थो जावन आसा सान लुईस युनिवर्सिटी. हांगासो वायस कॅन्सलर मनादिक्तो फ्रॉविन मार्टीस रेमोना विशीं कितें सांगता तें आतां आमी विक्षण पळया. सगळ्या मंगळूरकारांक आनी आमकां कोंकणी क्रिस्तांवांक एक प्रत्येक जावन मस्त गौरवसो दीस आनी मस्त खोशयेचो दीस. रेमोना ते हांगा सर्वतरांस ताका मस्त उमेद आसली. फाटल्या 3 वर्सां जावन ते सतत परिश्रम करून ह्या पावंडाक पावला. ते ताणें सर्वतरांस म्हणलें आसलें म्हाका कालेमणी करून मस्त रेकॉर्ड करूंक आसलें तुमचो सपोर्ट जाय म्हणून आमी लुईस युनिवर्सिटी जावन मस्त सपोर्ट दिला. मिस रेमोना पेरेरा हिने फाटल्या 8 दिसां जावन 170 आवर्सचो एक रेकॉर्ड भरतनाट्यम डान्सा मुखांत केला. हो आमच्या भारताकच एक समसो एक गौरव म्हणून येता. येदोळ मुसर जावना आनी मुखार जावचें ना. मिस रेमोना इवेट पेरेरा गोल्डन बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स तशेंच गिनेस बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स म्हणल्यार 2 विश्वा दाखले करूंक ते भायर सरला आनी येदोळचे दाखले ताणें येदोळूच ते ताचो विश्वा दाखलो ताणें मोडला. तर वरांचे एक ते लास्ट लॅप म्हणून सांगता हांव ते पावला आनी थोड्याच घंट्यांनी ते अखेर जाताले. संभ्रम चलतलो. त्या देखून रेमोनाक आमचे उल्हास आनी सर्व बरें आमचे हांव ताका मागता आनी आमचे बेसांव मागता. हे टॅलेंटां घेवन एक वर्ल्ड रेकॉर्ड करता म्हणून निर्णय करचो एक विशेष आनी ह्या निर्णय करून निरंतर ताणें आपले सगळे कम्फर्ट सोडला. 7 राती न्हीद कळण निरंतर ताणें एक नृत्य केलां तर ताचें तें आसलें डिटर्मिनेशन दाखयता. टॅलेंटां उर्जीत करूंक आसचें डिटर्मिनेशन हें जावन आसा आमकां एक व्हड शिकाप. हांगा हजर आशिल्ल्या सर्व विद्यार्थींक आनी आमच्या तसल्या प्राध्यापकांक ते एक रोल मॉडेल. जर तर आमकां एक पॅशन आसा आनी आमकां तें पॅशना मुखार वचोंक आमकां हट आसा खंडीत कितेंय साधन करूंक असाध्य न्ही म्हणून ह्या एका रेमोना ह्या आमी ताचे जावन शिकता. रेमोना विशीं उल्लेख करता आसतना रेमोनाच्या आवय विशीं आमी बरें उसारूंक जाय. मानेस्तीन
लॅडीस पेरेरा जसो त्याग सॅक्रिफाईस रेमोनान केल्लो आसा एका सदना खातीर तिणेय तसलोच त्याग केला. फाटल्या त्या सबार दिसाच्या अवधींत रेमोना संगी ती आसल्ली अशें म्हणटासतना वय आमच्या कार्मेल किरण मिडियाक तिने तिचो संदेश आनी संतोष वांटून काडून गेल्लो हे रितीन जावन आसा. न्हीद ना, टायर्डनेस जाले अशें जाता आसतना तुका कशें भोगता? आयचो 8वो दीस पळयलो, आयच्या 8व्या दिसा सूर्य पळयलो म्हणटना कशें भोगता? पुरो विसरून येता, काल बघला पुरो विसरून येता. खुशी भोगता, मस्त मस्त खुशी भोगता. ताका एक सोपान आसलें करीज म्हणून गिन्नीसांत करीज म्हणून सोपान आसलें जाल्यार आज गिन्नीस ना जाल्यार गोल्डन बुक ऑफ रेकॉर्डांत सेंट एलोशियस डिम्टी युनिव्हर्सिटीच्या आदाराकाल आज जो सोपान संपूर्ण जाला म्हूण चिंता हांव. तांकां मस्त देव बरें करूं म्हणटा. मंगळूर भायल्या आनी सांगातच आमच्या धर्मिकांनी आमच्या जायत्या इन्स्टिट्यूशनांनी जात कात मत धर्म पळयनासतना सपोर्ट केला. तांकां कितें म्हणूंक अशें दायलो? ताका मस्त काय जाता हांव देव बरें करूं म्हणटा. दुसरें काय काल सांगचें उतरां येना ह्या वेळार. तुज्या दुवेक विशेश रेमोना बरी भलायकी आमी मागता. ताणें केल्लें सदान न्ही तें केवळ सदान तो एक महिला फातर बुशा असलो महिला फातर मंगळूरच्या एका चलयेन रचला म्हणटासतना म्हाका आमकां कार्मेल किरण पंगडाक आनी सगळ्यांक एक अभिमानाची गजाल जावन आसा. तुका देव बरें करूं इतलो मोलादीक वेळ दिल्ल्या खातीर. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं तुमकां. न्हीद जावन हो संतोशाचो दीस आनी उडासांत उरचे तसलो दीस पोरच्या सुमारा प्रारंभ केल्लें तें पयन आयच्या दिसा संपला. रेमोना पिरेरान एक नवो दाखलो रचला. 170 वरां निरंतर भरतनाट्य नाचपा मुखांत्र गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डांत आपणाचें नांव ताणें दाखल केलां. ताच्या सदानातय आमी अभिमान पावता आनी कार्मेल किरण मिडिया तर्फेन ताका उल्हास पाठयता. रेमोनान केल्ल्या ह्या सदनाक ताका बरें मागता, ताच्या जिवितान बरेंच आशेता. निरंतर 8 दिसान ताच्या पांयांच्या मॅटांनी नाचपाच्या त्या फुगणांनी ताणें भरतनाट्यमान केल्लें हे 170 घंट्याचे की सर्तीक अवधीचें सदन खंडीत जायत्यांक मेलपंक आनी प्रेरण जावन आसा. आनी सर्व कार्मेलीत ह्या जागा तर्फेन आनी सगळ्या ताच्या मोगाच्या मनशांच्या नांवी बरें मागता, कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा, अभिनंदन पाठयता. तुमकां समेस्तांक हें कार्य विक्षण केल्ल्या देव बरें करूं. नमस्कार.